कुडचड्यान एक इन्सिडेंट जालो, असॉल्ट जालो फॅमिलीचेर, आनी तेजेर तुमचें कितें? सी ओवर लास्ट कपल ऑफ वीक्स जर आमी पळयत जाल्यार इट शोज दॅट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट इज अ कंप्लीट कोलॅप्स. इट इज नॉट ओनली अबाउट कुर्चने. इफ यू सी कलंगूट, 2 गुंडा येता, एक रेस्टॉरंटां वता, थंय बिरयानी खाता, आनी मागीर दे से दॅट वी हॅव द पॉलिटिकल क्लाउड, वी हॅव द पॉलिटिकल बॅकींग, नांवां घेवन मंत्र्यांची सांगून ते ओनराक ते थंय कोण कामाक आशिल्ले तांकां मारता आनी वता. ताज्या उपरांत वी हॅव सीन की कांय आठवड्या पयलीं गेल्ल्या म्हयन्यान मंथ एंडाक पणजेन एक खून जाता, कसिनोच्या सिक्युरिटीक मारता. मागीर आमी पळयलें की फोंड्याच्या गांवान एका बिझनसमॅनाच्या भुरग्याक दिन दहाडे किडनॅप करून व्हरता. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की म्हापश्यान 40 किलोचो गांजा हे पुलीस धरता. देन वी सॉ दॅट मायनराचेर खंय तरी आज रेप जाता. आनी टू सम दीस ऑल वेन चीफ मिनिस्टरान म्हाका तुमी कोणे तरी प्रश्न केल्लो की तो सांगता लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट कोलॅप्स. सांजें कुडचडेच्या गांवान भितमुड्डी म्हणटा थंय लोक दिन दहाडे तलवारी घेवन लोकांक थंय मारता. I don't want to get into the merits of the case. There is some land dispute there. But the point is की आज लोकांक कसलोच भंय ना ह्या पुलिसाचो. गेल्ल्या म्हयन्याक आमी पळयल्लें की एक इन्सिडंट जाल्लो केप्याच्या तिळामळ म्हणटा थंय, जातून लोक सोरो पिवन पुलिसाचेरूच अटॅक करताले. थंय पुलीसवाल्याकूच मारिल्लो. ताजेर कितें जालें हें पुलीस डिपार्टमेंट आज मेरेन सांगना. सो दीस शोज that today these so-called political patronage gundas feel that they are above everybody. They are above law. They feel they are above police. The police department is here to protect each and every citizen. Police department is here to help all the citizens who are in trouble. आज पुलिसांचेरूच जर अटॅक जाता, आज लोक जर तर दिन दहाडे तलवारी घेवन जर तर एकामेकांक मारपा लागले, this is nothing less than Gunda Raj. This looks like a jungle Raj. So this is a complete mockery of the administration of the present government. I think governor should intervene now. It's high time that we have seen ki corruption wadla, law and order is collapsed. So I think governor should dismiss this government because lokancho mandate towards this government today is gone. People have decided that they don't want this corrupt government anymore. Let the governor dismiss and held fresh elections. We are ready. Congress party is ready. We will give clean faces, people what they want. I urged all my workers, my karyakartas, my block president, be ready. With the kind of way the government is going on, this government has to be dismissed as fast as possible. And we have to go for fresh elections. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.